सांखळे पालिकेचे नगराध्यक्षपद बायलां खातीर राखीव. बीजेपीच्यो 6 बायल्यो नगरसेवक जाल्यात. धर्मेश सगलानी आरोपी, रश्मी देसाय अणभवी. अनुभवाक लागून आपुणूच नगराध्यक्ष म्हूण तिका 100% खात्री. 100% असू शकते. कशाला 2 टर्मची एक्सपिरियन्स सिनियर आहे. परत इतका टफ फाईट देऊन आज परत त्या वॉर्डमध्ये मला नक्की विश्वास आहे. आमचे मुख्यमंत्री मला परत त्या चेअरपर्सनला सुद्धा मला ते संधी दिली. नगराध्यक्ष पदा खातीर रश्मी मुखार दोगांचे आव्हान. पहिली बीजेपीची हार्डकोर कार्यकर्ती सिद्धी परब आणि दुसरी धर्मेश सगलानी पॅनलांतल्या नगराध्यक्ष पदार बशिल्ल्या राया पार्सेकाराची आवय विनंती पार्सेकार. आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपीचे पॅनल अणभवाक प्राधान्य दिता काय कार्यकर्ते ते नगरसेवक प्रवास केल्ल्याक काय ऐन वेळार बीजेपीक जॉईन जावन सगलांनीक धपको दिल्ले कर्नाटकाचे वेंचणुके उपरांत कळपाचे. ते वटेन फोंड्या नगराध्यक्ष कोण काय म्हूण प्रश्न. रवी नायकाचे दोन्ही पूत जिखून पालिकेचेर. आदी एकलोच नगरसेवक आशिल्लो, आता दोगूय. रवी ताचेर उलोवंक तयार ना. तो बीजेपी मंडळ अध्यक्ष पक्ष मुख्यमंत्र्याचेर घालून मेकळो. ते खंय नगराध्यक्ष आनी पार्टी थारयतले. हे सगळे जे आसा आतां अध्यक्ष उपाध्यक्ष जावं कितें कमिटी कितें आसा ते सगळे पार्टी डिसायड करतले. मुख्यमंत्री आनी पार्टी डिसायड करतले आनी आमी सगळे एकठांय येवन तांचे डिसायड करतले आनी तांकां विश्वासान घेवन तांकां बसूनच करतले. तांकां एक हें आसा न्हू, लोकांनी निवडून दिल्या तांकां कितें आसा हें कितें कशें फुडें वचपाचें तें तांकां विश्वासान घेवन करतले. दोगूय निवडून दिल्ले आसा ते म्हणून लोकां जाय म्हणून लोकांनी निवडून हाडले आसा. लोकांक विकास जाय, डेवलपमेंट जाय, लोकांनी पळयलें आनी त्या प्रमाणे तांकां निवडून दिल्ले आसा. आतां एक 5 वर्स तांकां संदी परती दिल्या. फाटल्या वेळार रितेश अध्यक्ष आशिल्लो म्युनिसिपालिटीचो, आतां तांकां परती दिल्या. आतां पार्टी वील डिसायड, म्हणजे पार्टी आतां कितें आसा तें वचून डिसायड करतले. आतां आमचो हो आसा अध्यक्ष गोंय भायर आसा मुख्यमंत्री न्हू, तेन्ना ते सगळे हें करतले. कळ्ळें न्हू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.